थंयसर जारेफाताची एक विधव स्त्री आसली, तिका एकलोच पूत आसलो, तिका खावंक जेवंक कांय नासलें देखून ती जीव घात करूंक चिंता. तिच्या लागीं तिच्या मडकेंत इल्लें गोवांचें पीठ, त्या गोवांचे बकऱ्यो करून आमी चपाती केल्ल्या बरी, तसलेच तांच्या गांवचे ते बकऱ्यो करून तेलांत भाजून ती जेवतली. ही तिचे कडेन मडकेंत इल्लेशें पीठ आसलें आनी तिच्या भरणेंत इल्लेशें तेल. देखून ती तिच्या पुताक म्हणटा, आमी ह्या लांकडां विसया आनी येवन तें लांकडां विसून उजो करून बरें बकरें करया आनी खावया. आनी तिच्या मोतींत आसलें उपरांत मोरया, ताज्या उपरांत कांयच ना ताजे लागीं गांव. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां हर एकल्यांक म्हजें नामान आनी प्रणाम. थोडो वेळ मागण्यांत आमी करया. सांतीसीम त्रिंदादीक आमी मान करून आराम करया. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमचे देवा, आमच्या दुस्मानांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या पुनर्जिवंत सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचेय सवें आसो, तुमचेय सवें आसो. एक गीत आमी गावया. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेर म्हाका सोलोन व्हरचो. तूं सोम्या म्हाका जिवीत दिवचो, जिविताचे वाटेर म्हाका सोलोन व्हरचो. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. तुज्या सत्म्यान म्हाका पवित्र कर, तुजे कृपेन जियेवंक म्हाका फावो कर. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. सोमिया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोम्या आसरो सोदून तुजो आयला. बोमंगाळा सर्गीचे बापा, तुजो आसरो सोदून आमी येता, कित्याक तुज्या आश्रयाकाल, तुज्या निवासस्थानांतय, तुज्या कोट्यांत, तुज्या वेंगेंत, तुज्या हाजरपणांत, तुज्या पवित्र काळजांत आमकां मेळटा बुजवण, धैर्य, बरी भलायकी, शांती, समाधान भरोवन ओमतोंच्या मापान जिवीत आनी ह्या संवसारांत दादोसकायेन जिवंक जाय आसले हर एक आशिर्वाद आनी देणें. तर सर्गींचे बापा, आम्हा समेस्तांचे दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे सगळ्या संवसारभर जियोंच्या आमकां समेस्तांक तूं सांगत हाडटा आसतना बापा, आम्हा समेस्तांचेर आशिर्वाद घालून विशेश जावन आमच्या मदें आसलेल्या पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतल्यांचे कश्ट हळ कर, दुखेस्तांची दुखां पसून काड, बरोवरचो सांडलेल्यांक नवो भरवोसो फावो कर. आमच्या हर एका गरजांनी तूं पाव. विशेश जावन कोरोना व्हायरस पिडे वरवीं, कॅन्सर पिडे वरवीं,
सोसूं जायनातली दूख सोंसल्या पिडेत थावन सर पिडेस्तांक गूण कर बापा विशयी जावन मानसीक पिडेस्तांक गूण कर, तांची मानसीक पिडा पयस कर. घर बेस्तिनी पासत मागता, ल्हान भुरग्यां पासत आमी मागता, काम सोदतल्या तरणाट्या पासत मागता, काम नातिल्ल्या पासत मागता, अर्थीक अडचणी अनुभव करतल्या पासत मागता, उतर प्राय वरवीं मरणाच्या खटल्यार आसल्या पासत मागता, हर एक तराचो तत्वार अनुभव करतल्या सगळ्या संवसाराक कोरोना व्हायरस खरगा वरवीं विविध तरांचे कश्ट सोंसतल्या समेस्त पासत मागता. बापा तांच्या समेस्तांचेर आशिर्वाद घाल आनी आमकां तुज्या भुरग्यांक सदांच तुजेर भावार्थ पाती आनी विस्वास दी. आमचो हात धन बापा उजवाडाच्या वाटेन तूं आमकां चलय. हे आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवी, जो खरो देव तुज्या सव्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सासणाच्या सासणाक रासवड करता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हाका न्हू परतून आमी सांगात मेळटा ह्या दिव्य वाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे. तुमी सगळीं कशीं आसात? देवाच्या मोगान मोगाच्या न्हू कश्टा अनवरांती आमकां संतोश, आनंद आनी भावार्थाचें धैर्य. तर आज आमी आमच्या नियाळाक काडया पवित्र पुस्तकांत रायांचें पयलें पुस्तक आवस्वर 17 पयल्या वळीर तावन थंयसर थोडीं वाक्यां हांव आतां वाचतां. फ्रॉम 1 Kings chapter 17 verses 1 onwards. गिलियादांतल्या तिसवेच्या एलिया प्रवाद्यान आहाबाक म्हळें, सर्वेस्पराच्या नांवान हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सोपूत घेवन म्हणटा, हांव तुका सांगी पर्यंत ह्या वर्सांनी जावं दव जावं पावस पडचो ना. उपरांत सर्वेस्परान एलियाक म्हळें, हांगासो भायर सर आनी उदेंती वाटेन वच आनी जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या खेरीत व्हाळा लागीं लिपोवन राव. तूं ह्या व्हाळाचें उदक पियेतलोय आनी तुका खाण हाडून दिवंक हांवें कावळ्यांक आज्ञा दिल्या. एलिया भायर सरलो आनी ताणें सर्वेस्परान सांगलेल्या प्रमाणें केलें. तो वचोन जॉर्दानाचे उदेंती कुशीच्या खेरीत व्हाळा लागीं रावलो. कावळे ताका सकाळीं आनी सांजेर उंडो आनी मांस हाडून दितले आनी तो व्हाळांतलें उदक पियेतलो. देवाचें उतर हें देवाचे होडुपकार. भोव मोगाचें न्हू, हांवें एलिया प्रवादीच्या जिवितांतलें देवाचें उतर तुमकां वाचून सांगलें. एलिया आनी एलिशा महान प्रवादी पवित्र पुस्तकांतले. इंग्लिशांत एलियाक एलायजा म्हणटात आनी एलिशा प्रवादीक एलायशा म्हणटात. इंग्लिशांत एलायशा म्हळ्यार दादल्यांचें नांव, एलिशा म्हळ्यार स्त्रियांचें नांव. महान प्रवादींच्या नांवांत तीं नांवां आयल्यान. एलायजा, एलिशा आनी एलायजा म्हणल्यार नांवाचो अर्थ जावन आसा एली आनी याहुवे हे दोन शब्द सांगात हाडल्यात. जहोवा इज माय गॉड. एलायजा ज्या म्हळ्यार जहोवा या याहुवे दोनी शब्द आमी म्हणयेत. एली म्हळ्यार देव हिब्रू भाशेन. जहोवा इज माय गॉड. एलियाचे उद्गार जावन आसलो. आमी कॅरिस्मेटीक वांगड्यांत आसल्या आमी उद्गार सोडटा हालेलुया म्हणून, प्रेज द लॉर्ड. त्याच रितीन एलियाचो उद्गार हर एक फावटी जावन आसलो जहोवा इज माय एली, जहोवा इज माय गॉड. एलायजा ताच्या उद्गारा थंय ताचें नांवार्दीक जाल्लें नांव आयलां. आनी ह्या एलिया प्रवादीच्या जिवितांत आमी देवाचे भक्त जावन, भक्तीभरीत व्यक्ती जावन जियोंक विविध रिती वा विविध आदर्श आमी शिकता. वी लर्न मेनी मॉडल्स ऑफ
being people of faith, or we have many models of discipleship. क्रिस्तांव जावचे म्हळ्यार समयाचे शिस्त जावचे. समयाचे शिस्त जावचे म्हळ्यार शिस्तेन समयाचो पाटलाव करचो. शिस्त नासतना शिस्त ना म्हणून हांवें हाच्या पयलीं तुमकां सांगलां. देर इज नो डिसायपलशीप विदावट डिसिप्लीन. आनी आतां समयाचे शिस्त जावच्याक स्वभाव रिती आसात. मॉडेल्स म्हणटा इंग्लिशान. मॉडेल्स म्हळ्यार आदर्श या स्वभाव रिती. आनी एलियाच्या जिवितांत स्वभाव रिती आमच्या दोळ्या मुखार येतात. पयली रीत जावन आसा प्रिफरन्शियल ऑप्शन फॉर द पुअर. दुबळ्यांक थंय मोवाळ्याचें काळीज आसचें तसलें एक रीत समयाचो पाटलाव करूंक. समयाकी दुबळ्यांचो मोग आसलो. आमी पळयता एलियाकी दुबळ्यांचो मोग आसलो. एलिया धांवन वता आसतना तो जारेफाताक वचून पावता. आनी थंयसर जारेफाताक गेल्ल्या वेळार थंयसर जारेफातांत एक विधव स्त्री ताका मेळटा. तुमी हें सगळें रायांच्या पयल्या बुकांत 19व्या वसरांत वाचतात. आनी ती विधव स्त्री त्या गांवांत सुकी दाड आयिल्ली. सुकी दाड म्हळ्यार देर वॉज अ फॅमीन. पावस नासलो. पावस नासतना सगळ्या गांवार सुकी दाड आयली. फॅमीन आयलें म्हणजे उदक ना, पावस ना, वनस्पती ना, शेता भाटांनी बेळें जायना, लोकांक खावंक जेवंक कांयच ना. तर लोकां कडेन आस्त बदीक आसल्यार ग्रेस्त आसल्यार मात विधवीत असल्यांक कोण म्हण तरी कुमक करतात. थंयसर जारेफाताची एक विधव स्त्री आसली. तिका एकलोच पूत आसलो. तिका खावंक जेवंक कांयच नासलें देखून ती जीव घात करूंक चिंता. तिच्या लागीं तिच्या मडकेंत इल्लें गोवांचें पीठ. त्या गांवांत गोवांचे बकऱ्यो करून आमी चपाती केल्ल्या बरी तसलेच तांच्या गांवचे ते बकऱ्यो करून तेलांत भाजून ती जेवतली. ही तिचे कडेन मडकेंत इल्लेशें पीठ आसलें आनी तिच्या भरणेंत इल्लेशें तेल. देखून ती तिच्या पुताक म्हणटा आमी ह्या लांकडां विसया आनी येवन तें लांकडां विसून उजो करून बरें बकरें करया आनी खावया. आनी तिच्या मोतींत आसलें उपरांत मोरया. ताज्या उपरांत कांयच ना ताजे लागीं खावंक. पूण ती लांकडां विसता आसतना देवाचो दूत देवाची सेवा करनासलो आनी देवाच्या हाजरपणांत जिवन आसलो एलायजा. देवाच्या आदेशा प्रमाणे तो त्या जारेफाताक येता. हय मोगाचे न्हू, आमच्या जिवितांत देव आमकां कुमक करता आसतना देवाच्या प्रवाद्यांक देवाच्या सेवकांक तो धाडटा. 19व्या वसराच्या पयल्या वळीत थावनूच आमी वाचता 30वेचो एलिया प्रवादी आहाब रायाक लागीं वचून धैर्यान तो सांगता. कितें तो सांगता? हांव सेवा करतां त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सोपूत घालून हांव सांगता. ज्या देवाची सेवा हांव करतां त्या इस्रायलाच्या जिवंत देवाच्या नांवान सोपूत घालून हांव सांगता. म्हणजे एलियाक तसलें एक धैर्य आसलें. रायाक सयत सांगूंक आनी हांव सांगा पर्यंत दोव या पावस ह्या गांवांत पडचो ना. त्या काळार हजारो वर्सां पयलें त्या गांवची आर्थीक परिस्थिती पावसाचेर आनी दोवाचेर होंदून आसली. दोव पडल्यार बरो पावस पडल्यार बरें बेळें जाता. बरें बेळें जाल्यार आर्थीक परिस्थिती वाडटा. आयच्या काळार इंडस्ट्रीज आसात, कारखाने आसात आनी इंटरनेट आनी सोबार हेर तरांची आर्थीक वेवस्था आसा. पयलींच्या काळार केवळ एकच आर्थीक वेवस्था ती शेता भाटांनी बेळें करून ग्रेस्तकाय जोड घेवची. एलिया प्रवादी राया लागीं वचून सांगत तर आनी मुखार पावस येवचो ना हांव सांगता पर्यंत. म्हणजे दुकोळ पडल्यार सुकी दाट जाल्यार रायाक राजवडकी चलोवंक कस जातलें. देखून देवान सांगलें तर उतर धैर्यान तो रायाक सांगता. ज्या देवाचा हांव जावन आसा त्या देवाचें आराधन हांव करतां, त्या देवाची सेवा हांव करतां, त्या देवाच्या नांवान हांव तुका शपथ घालून सांगता आनी मुखार हांव सांगा पर्यंत दोव या पावस पडचो ना. आतां रायाक राग येतलो. देखून राग येता आसतना थंयतावन एलिया देवान सांगल्या प्रमाणे धांवन वता आनी देव ताका म्हणटा वच तूं जॉर्दानाच्या पलतडी आसल्या खेरीत व्हळा सरशी वचून थंयसर वचून राव. आनी देव ताका थंयसर कावळ्या मुखांतर ताका खाण भाकरी आनी मांस
तो हाड दिता. आनी अशें सर्वेस्पर देव ताका एका कावळ्या मुखांत तो पोसता. म्हाका न्हू आमकां देव कशें पोसता म्हणल्यार आमी नेणा थोडे फावटी. दैवीक रेत्री मंदिरांत ह्या दिसांनी कोरोना लॉकडावना वरवीं लोक हांगासर येना रेतेरीक. लोकांक येवंक जायना हांगासर कॉपेलांत मागणें करूं आराधन करूं हांगाच्या खंयच्याच कार्यक्रमांत वांटेली जावंक जायना. आनी असल्या वेळार म्हाका न्हू कोणी हांगासर दान दिवंक जायना. ह्या हांगासर कसली कुमक करूंक जायना. नाजाल्यार थोडे फावटी हांगासर तांदूळ गी आनी हांगाचे खाणा वरवीचे वस्तू गी कोण ना जाल्यार कोण दान दितले. आनी असल्या वेळार खंय एक फावटी म्हाका थोड्यांनी फोन करून सांगचें आसा फादर तुमी कशें जियेतात ह्या दिसांनी. रेतेर थंयसर सलानांत कामाच्या मनशांक थंयसर येवंक जायना. ह्या रेतेर ह्या त्या जाग्याक भेट दिवन खाली खाणीक दिवंक जायना. तुमकां कश्ट आसात गी तर फादर आमी तुमकां कितें तरी दान दिता म्हणून इंटरनेटार मोगाचें आमी विचारिनासतनाच दान दितात. आनी त्या दाडा म्हाका बघचें देवूच ताच्या भुरग्यांक मोगाचें न्हू तो पोसता राखता आनी सांबाळटा. एलिया प्रवादी की तशेंच देवान राखलें आनी सांबाळलें. पूण कश्टांचे दीस मोगाच्यान थोडे फावटी आनीकय चड कश्टांचे जातात. त्या खेरीत न्हंयचे व्हाळाचे उदक सय सुकोवन गेले तेजे व्हडली सुकी धाड तसले मोगाचें फॅमीन त्या गांवांत आसलें. आनी तेन्ना सर्वेस्पर देव ताका थंय थावन भायर सरोंक सांगता आसतना तो वेता थंयसर जारेफाताक. आनी जारेफातांत थंयसर पळयता ती विधव स्त्री लांकडां विसून आसली. तिका पळयलेंच देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन एलिया तिका म्हणटा तूं वेगळी वच आनी पयले म्हाका भाकरी भाजून हाड खावंक दी. आनी ती तिका म्हणटा स्पश्टरान म्हज्या पुताक आनी म्हाका खावंक कांयच ना. आसलें इल्लें खावन मरचें म्हणून आमी चिंतलां. पूण एलिया देवाच्या पवित्र आत्म्यान भरोवन म्हणटा तूं वच आनी पयले भाकऱ्यो करून म्हाका हांडी आनी उपरांत तुज्या मडकेंतलें पीठ अखेर जावचें ना तुज्या भरणेंतलें तेल अखेर जावचें. पळया मोगाचें न्हू त्या विधव भयणीक आनी तिच्या भुरग्याक जाय पुरतें खाण आनी जेवण दिवच्या खातीर देव एलियाक तिच्या सरशी धाडटा. आनी देवाची मांडावळ पळया पयलें त्या स्त्रियेंत आसलें उदारपण देव पारखिता. देव मोगाचें आमची परिक्षा करता. ती विधव स्त्रियेन सांगीत आसलें ना आमकां इल्लें आसचें हांव वांटूंक तयार ना. मोगाचें न्हू तिच्या जिवितांत व्हरतें अजाप विजमी जायनातलें. तिच्या जिवितांत एलिया प्रवादीक तिच्या घरांत रावोवचें भाग तिका मेळनातलें. आनी उपरांत आमी जाणव थंयसर व्हरतें एक अजाप विजमी सयत जालें. आनी थोड्या दिसा उपरांत तो भुरगो तिचो मरण पावलो. आनी तो मरण पावल्या वेळार ती स्त्री एलिया प्रवादी लागीं म्हणटा तूं कित्याक हांगासर आयलाय. तूं आयिल्ल्या वरवीं म्हजो भुरगो सयत मेलो. दूख हाडूंक तूं म्हाका आयलाय गी. हांव आसली केवल म्हज्या पुता खातीर जिवन आसली तोय मेलो तर हांवें आतां कशें जिवचें. आनी आमी पळयता त्या दाळ एलिया प्रवादी परतून दिंबयेर पडोवन सरपडोवन त्या भुरग्याक बाचाव करच्या खातीर देवा लागीं तो मागता. त्या स्त्रिये खातीर देवा लागीं सरपडोवन रडोवन तो मागता. प्रिपरेशन ऑप्शन फॉर द पुअर. दुबळ्यां खातीर आपणाचें जिवीतच समर्पण दिवचें. देवाचें आराधन करची एक रीत सोम्याचो पाटलाव करची एक रीत एक आदर्श जावन आसा. दुबळ्यां थंय गरजेवंता थंय आमचें काळीज उदार जावचें. आमी नव्या तेस्तामेंतांत पळयता सोम्या जेजून केल्लें तें व्हरतें आजाप. 5 उंड्या आनी 2 मासले थंय 5,000चे चड लोकांक वाडचें आनी तांकां खाण दिवचें. तो लोक 3 दिसान तावन सोम्या सांगता आसलो. त्या लोकांक भूक लागली. ते तान येल्लो लोक तो कश्टांत आसलो. आनी त्या दाळा सोमी जेजू थंयसर अजाप करच्या खातीर लोकां पारखुच्या खातीर म्हणटा तुमच्या लागीं कितें आसा गी खाणाचे वरवेचे वस्तू. म्हाका जेन्ना कोणूच तांचे लागीं असले वस्तू दाखयना ते शीस सयत दाखयना. पूण फिलीप सोम्याचो आपोस्तल थंय हांगासर वचून पळयत आसतना तो एका भुरग्यान आपणा लागीं आसलें दाखोवचें तो पळयता. एक भुरगो ताचे लागीं आसले ताच्या आवयन जावंक पुरो ताका बांदून दिल्ले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तो दाखयता. म्हणजे आमकां एक व्हरतें आदर्श आसा. भुरग्या सारक्या पातयेणेन आपणा लागीं आसले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो तो दाखयता. आवयन ताका सांगलें म्हणटा कोणाकी दाखयनाका पुता तूं मात्र का कोणाकी दिनाका. पूण ताणें जेजूच्या आपोस्तलान दाखयलें आनी फिलिपान जेजूच्या आपोस्तलांनी त्या भुरग्याक ताचे लागीं आसले ते उंडे आनी मासल्यो जेजू लागीं हाडटा आसतना जेजून आशिर्वाद घाल्लेंच 5,000 लोकांक तें पावलें. म्हाका न्हू आमचे एसविडीचे याजक रिलिजियस 7,000चे चड सगळ्या संवसारात सुवार्ता प्रकट करनाचात विशेष रितीन मिसांव गांवांनी. थोड्यांनी म्हाका ह्या दिसांनी विचारलें आसा
फादर कित्याक चड आनी चड रिलिजियस पाद्र्या सिस्टर कोविड-19 वरी मरण पावतात आनी तांची खबर आमकां आयकता. हांवें तांकां पयलें म्हळें तुमी पाद्र्या विशयान सिस्टरां विशयान चड आयकतात कित्याक ते मरण पावल्या वेळार चड जाणांक दूख जाता, बेजाराय जाता. ताचो अर्थ न्ही हेर जाणां मरणान म्हणून, हेर जाणां तांच्याकी चड जाणां मेल्यात. पूण ह्या साक सिस्टरां रिलिजियस ह्या दिसांनी चड जाणां मेल्यात कित्याक सोमयाचो पाटलाव करतना आमचें वर्तें आदर्श जावन आसा प्रिफरन्शियल ऑप्शन फॉर द पुअर. दुबळ्यां खातीर मिसांव गांवांनी पयशिल्या हळ्यांनी ते वावर नासा. थंयसर आस्पत्रे ना, थंयसर थोडे कडेन वखदां ना, थंयसर थोडे बऱ्यांत बरे सवलती नात. हे कोविड-19 पिडा आयिल्ल्या वेळार तसले मरण पावतात. दुबळ्यां खातीर वावून सोमयाचो पाटलाव कर. सर्गींचें राज ती आपणायतात. सदां तुमी सर्गींचें राज आनी बापाची खुशी आनी ह्यो सर संगती देव तुमकां वदक सून दितलो. मातेवाचो वांजेल 6 वळ. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33. ह्या देवाच्या उतरांचेर फात्येवन सगळ्या संवसारार कितले जाण समाज सेवा करतात. केवळ पाद्र्या सिस्टरां मात न्ही, कितले जाण दाक्तर, कितले जाण सिस्टरां, कितले जाण समाज सेवक ह्या कोरोना व्हायरस कर्गा वेळार सयत समाज सेवा करच्यान, दोबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावच्यान आपणाचो वेळ करशितात. सोमयाचो पाटलाव करचें ही एक विशेष रीत जावन आसा. एलिया प्रवादी मुखांतर आमी शिकता. तो जारफात विधव स्त्रिये खातीर देवा लागीं मागोवन तिका खाणां वरवेचें कांयच उणेंपण जायनातल्या बरी ताणें पळयलें. आनी उपरांत तिचो पूत मरण पावल्ल्या वेळार तिचे खातीर रडोन मागोवन तुजो पूत परतून जीव जावचे बरी ताणें पळयलें. आमी मोगाचें आमच्या जिवितान दुबळ्या धाकट्यांची सेवा करना, गरजेवंताच्या गरजांनी पावोवन सोमयाचो आमी पाटलाव करचो जावन आसा. ह्याच दिसांनी एका भावान म्हाका फोन केलें मस्कस जावन, फादर तुमी कशीं आसात? हांवें म्हळें आमी बरीं आसा. जाल्यार तो म्हणालो तुमकां कोण कुमाव करता ह्या कोरोना व्हायरस लॉकडावना वेळार? आनी तो म्हणालो हांगासर बेलतांगडी कक्किंजे एक व्हडलें आश्रम आसा, 482 जाणां निर्गतींक तो पौलूस म्हणलो भाव थंयसर तो पळयता ताच्या आश्रमान. तांचे पैकी 200 जाणांक कोविड-19 जालें आनी ताणें बिरमत पावन 12 जाणां तावन पयशे काडून घेवन थंयसर ताणें धाडले. तसले जायतीं आश्रमां आसात आनी आमच्या क्रिस्तांवांनी चलोवची, हेर धर्माच्यांनी चलोवची सयत आश्रमां आसात. तसल्या जाग्याक तो दान एकठांय करून धाडटाकय. पळया ताचें काळीज, उदार मनाचें काळीज. हो म्हयनो जून म्हयनो जेजूच्या भोव पवित्र काळजाक समर्पण दिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत देवाच्या काळजा विशयांत आमी नियाळ करता. जें कितें देव ताचेच सखी जावन आसा त्या विशयांत आमी नियाळ करता. वॉट गॉड इज इन हिमसेल्फ. गॉड इज इन हिमसेल्फ इज द होली ट्रिनिटी. ही इज द मोस्ट प्रेशियस बॉडी एंड ब्लड. ही इज द मोस्ट सेक्रेड हार्ट. जेजूचें भोव पवित्र काळीज म्हळ्यार देवाचें काळीज म्हज्या तुज्या मोगान तें जळटा. जेजूचें भोव पवित्र काळीज जळचें आमी पळयता आनी ताच्या काळजाच्या भोंवतणी आमी कांट्याचो मुकुट आमी पळयता. आमच्या मोगान जळोवन ताणें कस सोंसल्यात. आमच्या पातकाचे बोगसाणें दिवच्या खातीर आमच्या पातकाची शिक्षा ताणें कुर्सार भोगल्या आनी ताच्या खातीर ताचें काळीज ताणें उक्तें केलां. भाल्यान ताचें कडवळ उक्तें केल्ल्या वेळार ताचें तावन भोव पवित्र काळजा तावन भायर सरलें रगत आनी उदक. त्या रगतांतय बोगसाणें आसा, त्या उदकांतय आमकां पवित्र आत्म्याची आशिर्वादां बेसांवां आमकां आसात. त्या भोव पवित्र काळजा सरशीं आमी वेचें. कित्याक आमी वेचें? आमी मोवाळ काळजाचे जावच्याक, दयाळ काळजाचे जावच्याक, खाकुतीच्या काळजाचे आमी जावच्याक आमी कमीट आवरसेल्स एज अ प्रिफरन्शियल ऑप्शन फॉर द पुअर अँड द नीडी. सोमयाच्या भोव पवित्र काळजाक आमी लागीं जावचें. जेजूच्या भोव पवित्र काळजा बरी आमी जावच्याक. देखून मातेवाच्या वांजेलांत 11व्या वसरांत 20 आनी 8 वळीर तावन आमी वाचता सोमया जेजून म्हणचें. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 ऑनवर्ड्स. हे या तुमी समेस्त कश्ट तेल्यान आनी वजन वयतल्यान हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजे लागचीं तुमी शिका. कित्याक हांव खालत्या आनी भोळ्या काळजाचो. म्हाका सोमया जेजू त्या काळजांतय खालतेपण आनी भोळेपण आमी पळयता. मोवाळाय आनी काकूत आमी पळयता. ताजे लागचें आमी शिकया. आमच्या जिवितांत आमी खालते भोळे आमी जावया. सोमया थंय आमी रावया. जशें एलिया प्रवादीन म्हळें ज्या देवाचो हांव जावन आसा त्या देवाचें आराधना हांव करतां, त्या देवाची सेवा हांव करतां. मोगाचें आमी निजा खऱ्या एका देवाचें आराधन करया, ताची सेवा करया, ताच्या हाजेरपणांत आमी जियेवया. आमी दुबळ्या धाकट्यांतय गरजेवंतांतय दयाळ जावया, मोवाळ जावया, काकुतीची जावया. समाज सेवा देवान दाखोवच्या रितीन आमी कर.
सोमया जेजूचे खरे पाटलावदार सोमया जेजूचे मैमेवंत सीस आमी जावया. एक घडीभर आमी दोळे धांपया. भोव मोकळा सर्गींचे बापा, आज तुवें आमकां दिल्लो वर्तो संदेश आमी स्विकार करता. एलिया प्रवादी थंय आमी पळयता दुबळ्या धाकट्यां थंय ताका आसलो विशेश हुस्को. दुबळ्या धाकट्यां थंय मोवाळ्यान बरोवन सोमयाचो पाटलावदार तो जालो. आमी आमच्या जिवितांत गरजेवंताची सेवा करच्यान सोमयाचे सीस जावंक आमकां तुजी कृपा फावो कर. बापा, ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमांत वांटेले जातल्या सर म्हज्या भावांचेर भयण्यांचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घाल बापा. हर एका तांच्या गरजांनी पाव बापा. ह्या घडये जे गरजो तुज्या मुखार दवरन आसात बापा, त्या गरजांनी तूं तांकां पाव. तांची दुकां बसून काड. बरें काम तांकां फावो कर. बरी भलायकी तांकां फावो कर. शिकोवंक तांकां जाणवाय बुदवंतकाय उगडास सकत तांकां दी. तांच्या परिक्षेन तांकां पास कर. तांच्या इंटरव्यूआंत तांकां यशस्वी कर. बरें काम तांकां फावो कर. बऱ्या थरान तांच्या जॉबांत तांच्या कामांत तांकां यशस्वी तांकां प्रमोशन फावो कर. तांच्या कुटुंबा जिवितांत शांती समाधान धदोसकाय तांकां फावो कर. तांच्या दुर्बळकायेन बापा तांच्या तात्वार पयस करून खावंक जेवंक नेसोवंक पांगरोवंक तांकां रावंक हें बरें घर बिडार बापा सगळें तूं तांकां फावो कर. तांची दुकां पुसून काण बापा. सदांच तांच्या जिवितांत उजवाड सवस्तकाय धदोसकाय तृप्ती समृद्धी फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो. तुमचेय सवें आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमा समेस्त तांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमया आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमया आसरो सोदून तुजो आयला. कोणा लागीं सोमया वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. कोणा लागीं सोमया वचो आमी, तुजे लागीं आसात उतरां जिविताची. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. तुज्या सुत्रान म्हाका पवित्र कर, तुजे संगी रावोंक म्हाका फावो कर. सोमया म्हज्या तुका हांव तानेला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमया आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमया आसरो सोदून तुजो आयला, आसरो सोदून तुजो आयला. सोमया आसरो सोदून तुजो आयला. दिव्यवाणी